हांव ते कोलिशन काय केओस अशी जी किंवा कोलिशन आनी ताजे कॉन्ट्रडिक्शन्स गोंया भितरय जेन्ना आमी इलेक्शन जाल्लें तेन्ना ही इनहेरंट कॉन्ट्रडिक्शन्स पळयल्यात. आतां सगळे जाण एकठांय येवपाक सोदतात, प्रयत्न करतात. हो प्रयत्न टिकतलो? दुबाव जी लोकांच्या मनान आसा चड करून मिडियाच्या ते मिडिया सप्पा उडयता ही हो जी एकवट जी जाला दीस युनिटी तुमी ते लिडरांक पळयतात ते लिडरांची युनिटी लोकांची युनिटी इट इज द पब्लीक परसेप्शन पब्लीक सेंटिमेंट पब्लीक प्रेशर ऑन देअर लिडर्स दॅट दे हॅव टू कम टुगेदर अँड when you say whether the India can face NDA, where was the NDA all this time? The BJP got so rattled, was talking hum akela sabke sath. The day the Bangalore meeting took place, suddenly they called for a meeting and said that where were they? To be very frank, nobody in India knows. I myself would admit I do not know more than 6 or 7 union ministers. One or two, the two who are running the whole affair. One is Nitin Gadkari, when you can see because of the highway projects and all that. Others where you have a defense minister who is sitting in India, the prime minister goes there and signs defense deal. What is happening? There is no BJP, there is no NDA. There are two people. पण तुम्ही हा म्हणता तुम्ही. Of course, people have put everybody together. It is a pressure of the people on every leader that has come together. ओके, रामराव बाब, म्हाका दिसता ह्या सगळ्या इक्वेशनांतले सगळ्यात चड इरिटेशन करपी पक्ष आशिल्लो तुमचो. येतात काय येनात, आसात काय नात, आयलो काय आयलो ना, अशे कितलेशेच प्रश्न जावन फाटी फुडें. म्हाका दिसता अजून फाटी फुडें जाता तुमी काय ते फाटी फुडें जावपाचें बंद जालें? फाटी फुडें जावपाचो प्रश्न आनी एक्चुली ओवरऑल म्हाका दिसता 27 सुमार ह्यो पार्ट्यो ह्या इंडिया अलायन्सान आसात आनी तातूंतल्यो रुलींग ज्यो अश्यो थोड्यो पार्टी आसा म्हणजे जेंचे स्वताचे सरकार चालू आसा तातूंत आम आदमी पक्षाचो अंतर्भाव आसा आनी साहजिकूच कितें आसा की थोड्यो ज्यो आतांच्यो अलायन्सान पार्टी आसात त्यो थंय तांच्यो स्पर्धक आसतल्यो. एखादो BJP थंय प्रमुख स्पर्धक ना, थंय दुसरे आसतल्यो. सो ह्यो ज्यो गोश्टी कार्यकर्त्यांच्यो आनी कितें त्यो सगळ्यो इज पार्ट ऑफ द गेम आनी त्यो सॉर्ट आउट जावपा जाय, एकठांय जावपा जाय. हो आम आदमी पक्षाचो पयलीं पासूनचोच एक आग्रह आसा आनी ग्रॅज्युअली ते जायत चल्लां. आनी हे जे सगळे एक कॉमन एक प्रोग्रामाच्या अंडर आज हे सगळे एकठांय आयल्याक लिडर तांचे प्रत्येकाच्यो ज्यो ज्यो कितें सुचोवण्यो आसात नाव दे आर गेटींग बुलेट लिस्ट आनी तातूंतल्यान एक एकठांय एकचाराचो हो जो भाग लोकसभा इलेक्शनाच्या निमतान जाता तो म्हाका दिसता आयज राष्ट्राक लागून आयज देशाक लागून एक बरी अशी घडणूक आसा. ती जर पळयत जाल्यार आनी जो एक पॉझिटिव्ह जो एटमॉस्फियर तयार जाला तो पळयत जाल्यार ह्या अलायन्साक फुडार आसा आनी ह्या अलायन्सा शिवाय पर्यायूच नाशिल्लो अशें म्हाका दिसता. तुलयो बाब, तुमी सगळ्यात व्हडलो पक्ष ह्या अलायन्सांतलो आनी तुमची फुटप्रिंट जी आसा ती प्रत्येक राज्या भितर आसा आनी खुबशा ह्या पक्षां बरोबर तुमी दरेका राज्या भितर झगडटात वेंचणुको. तुमच्यांनी खरेंच बॅकसीट घेवप शक्य आसा आयचे परिस्थिती भितर काय तुमी हे 2024 भितर पयलीं सगळे जाण एकठांय येवन BJP खरोवया मागीर फुडली पळोवया ह्या भुमिके भितर आहात? प्रमोद बाब, पयले सुवातेर म्हाका दिसता हे INDA इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्साची जी घडून हाडली सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवन, इट इज ओन्ली अ रिस्पॉन्स टू द पिपल्स एस्पिरेशन टू ब्रिंग टुगेदर द एंटायर opposition face in front of the government and in front of the people. And first of all म्हाका परबीं दिवपाक जाय सगळे आमचे opposition regional leaders एकठांय येवन एकामेका कडेन हात धरून म्हाका दिसता हे लोकांच्या उल्याक तेणी कान दिलो आनी आज people लोकां मुखार एक पर्याय तयार जाला. लोकां मुखार एक पर्याय तयार जाला की लोकांक आतां 9 वर्सांची BJPचे पळय राजवट चल्लेली ताचे मुखार पर्याय नाशिल्लो आनी हो पर्याय तयार जाला आनी म्हाका दिसता हो पर्याय तयार जावनच आमी एकामेकाक हात धरून फुडें सरतले. आज कितें जालां, NDA सडनली हॅज स्प्रंग टू पावर. NDAचो कोणाक जागूच नाशिल्ली
Last 9 years, nobody heard. And suddenly, at the last meeting, on the same day, the Prime Minister convenes a meeting of NDA. Now, what is NDA? 97% BJP or 97% Modi himself, probably. Because even BJP, one, as my co-panelist has just said, there appears to be only about 3 or 4 ministers who run that whole BJP, NDA, or whatever you call it. It is so much person-centric that the whole idea of why NDA came together is to save democracy. O पयलो नारो आमच्या लोकांचो, प्लीज सेव डेमोक्रेसी. Okay, आणि दुसरे मागीर yeah. तेजे मागीर द स्पिरीट ऑफ कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम. हे दोन पळय मुद्दे आसा लोकां मुखार स्पश्ट आतां क्लियर आसा. ओके, आय गो टू गिरिराज. गिरिराज ते म्हणटात की ते एकठांय येवन एका माचयेर बसता हें पळोवनूच तुमी काचाबोल जाल्या म्हणून. नाही, म्हाका दिसता एज अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन आय हॅव टू थँक तुलियो बाब वेन ही सेड की देर वॉज नो ऑल्टरनेटिव्ह अँड इंडिया इज द ऑल्टरनेटिव्ह. म्हणजे ताणें स्वता एडमिट केलें की बीजेपी आज काँग्रेस ऑल्टरनेटिव्ह ना म्हणून, आणि ताज्या खातीर तांकां सगळ्यांक एकठांय येवचें पडटा. दुसरें ताणें जें म्हणलें की कॉपरेटिव्ह फेडरलिझम, म्हाका दिसता जर हांगा बसून काँग्रेसीन कितली स्टेट गव्हर्नमेंटां डिसमीस केल्या आज पर्यंत, हाजे जर हांव लिस्ट वाचपाक लागलो अर्दवर फक्त त्या लिस्टान वतले. वात नाका. दुसरें तशें ट्रॉजन बाबान, ट्रॉजन बाब टीएमसीचे उलयतना बीजेपी इज ऑफ 2 people and 6 ministers म्हणटा. म्हाका दिसता टीएमसी इज अबाउट 1 person and half nephew. सो म्हाका दिसता टीएमसीन आमकां हे लेक्चर दिवचें न्हय. आनी दुसरें डेव्हलपमेंट एजेंडा जर आज रामराव बाब उलयता जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी दिल्लीन जाल्लें फ्लडिंग आनी तांचो डेप्युटी सीएम जो 6 म्हयन्या वयर जेलीन आसा, म्हाका दिसता आमकां न्याय वेवस्थेचेर विश्वास आसूंक जाय. म्हाका एकूच दिसता की दिस इज नॉट INDI इज नॉट इंडिया, इट इज घमंडिया. आणि दुसरें जशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगिल्लें की मागीर ती ईस्ट इंडिया कंपनी आसत किंवा ती मागीर इंडियन मुजाहिदीन आसत, फक्त तातूंत इंडिया नांव आसा म्हणून क्रिटिसायज करूंक मेळना. म्हणजे फाल्यां PFIचेर बॅन घालप ना कारण तातूंत इंडिया आसा काय म्हणून. एक हो प्रश्न म्हाका दिसता आमकां हें करूंक जाय. आनी दुसरें तुलियो बाबाक हांव फक्त याद करून दिवंक सोदतां, एक पॉडकास्ट जाल्लो जेन्ना दिल्ली, तेन्ना अधीर रंजन चौधरी जो तांचो लोकसभेन लिडर आसा, ताणें एक कमेंट केल्ले की जब बडा फिश आता है सबको एकजूट होना पडता, ये हमारा मजबुरी आहे म्हणून. तर म्हाका दिसता काँग्रेसीन ही मजबुरी ही स्वता तांच्या लोकसभेच्या लिडरान सांगल्या आणि ताणें सांगल्या ही कॉम्प्रोमायज. म्हाका तुलियो बाबाक एकूच प्रश्न विचारूंक जाय, आज तांचो जेन्ना इंडिया हो अलायन्स जातलो तांचो प्रायम मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट कोण आणि तांचे सीट शेअरिंग कितें?